कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। राज्यात कोयराची समस्या वाढतच असा दारादारांनी वचून कोयर उखलप सुरू असताना लोक रस्त्याकुशी कोयर उडयतात, जाका लागून सरभोवतणचे वाठार आता दूषित जावपाक लागल्या। बांबोळे वाठारांतूय सध्या ही समस्या दिसान दीस वाढत चल्ल्या। ओलो आणि सुको कोयराच्या मिश्रणाक लागून यो वच करप्यांक नाक तोंड धापून वचपाची पाळी केन्नाय उपरासू येता। रोगराय पसरपाची शक्यताय न्हयकारू येना। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 2 पंचायती मदीं सुरू आशिल्ले शिमेच्या वादावेल्यान हो कोयर उखलपाचे जापसालदारकीचेर प्रश्न उपरासला। कुडका बांबोळेची सरपंच डिओना कोरगांवकार म्हणटा, शीम निश्चित करून दियार मागीरूच कोयर उखलता। जाल्यार जो मेरेन शिमेचो हो वाद सुटावो जायना तो मेरेन आमी कांयच करूंक शकनात अशें सांताक्रूज सरपंच जेनिफर ऑलिव्हिएरा सांगता। See, there is a two jurisdictions. One is our panchayat and one is Santa Cruz panchayat. Because of that, there is a lot of differences. Okay. It means there is a issue. So the jurisdiction has to be very clearly demarcated first of all. Now those gadas depo asa, all they are saying coming under Santa Cruz panchayat. So we are not responsible for that. Okay. Understood? Okay. So because of that, there is a lot of disparity. If I say I am doing it, they don't want to do it. It's like that. If I say it is Santa Cruz. So Okay. because of that, I want a very clear demarcation. If that is done, then we can means Santa Cruz Panchayat and Kurka Bamboli Panchayat. एरियान हूंय कितें पडटा न्हू थिंगासोर आमी सगल्याक ऑल ओवर सँटाक्रूज आमी हें घातलेलें आसा कितें तें आमचें गार्बेज कलेक्शन जाता आनी GMC कडेन आमचे हितून कितें पडटा पळय तें आमी पयल्या सद्या थिंगा डिस्प्यूट आहा सो आमी नको आमकां हुंयचें पडटा आनी कुरका हुंयचें पडटा पयलीं सो आमी GMC कडच्यान आमकां हें थिंगासोर आमी मनीस घातलेलो आहा क्लियर करपाक गार्बेज कलेक्शन करपाक हुंयचे कडेन आसा गार्बेज ती आतां जो तो आमच्या हितून पडटा जाल्यार आमी आमच्या कलेक्शन करता तेका व्हरोन थिंगा काडटली इन केस जो तो हायवेक पडटा जाल्यार आमी हायवेक कॉल करतली आनी तेंकां ऑथॉरिटी ते न्हू हायवेची आमी आसात बांबोळे जे हॉस्पिटल आसा जीएमसीचे भायर आसात आनी भायर जीएमसीचे भायर तुमी पळोवंक शकतात हांगा कचरो कसो हांगा साठोवन पडलेलो आसा आनी मेन म्हटल्यार हे म्हाजे फाटल्यान तुमी पळोवंक शकतात ही जी आडसरांची जे कट्टे आसात ज्यो आडसरांचे वेंडर्स हांगा आसात त्यो आडसरांची ज्यो कट्टे आसात त्यो हांगा पडलेले आसात सो हांगा ही जी घाण आसा ही घाण ह्या वाठारांत जे लोक येतात हांगा बांबोळे हॉस्पिटलान म्हणत किंवा हांगासल्यान जे पास जातात लोक हे जे लोक आसात ही जी घाण सगळ्यांक त्रास करता आनी मेन म्हटल्यार आतां थोड्याच दिसांनी पावस पडटलो आनी जेन्ना पावस पडटलो तेन्ना हे जे कट्टे आसात ह्या कट्ट्यांनी उदक साठोवन उरतलें आनी खूब तरेचे जे रोग आसात जे जळारांक लागून जे रोग आसात ते जावपाची शक्यता आसा जाल्यार हेजेर खंय तरी लक्ष दिवचें म्हणून आमी कुडका पंचायतीच्या सरपंचा कडेन उलयले जाल्यार कुडका पंचायतीचो सरपंच सांगता की ही जी जागा आसा ही जागा सांताक्रूज पडटा तशीच कुडका पडटा सो ही जागा म्हणटा आमी शिमेर म्हणटात तशी ही जागा आसा सो हांगा जे वेंडर्सांचो जो सोपो आसा तो सोपो घेतात ते सांताक्रूज पंचायत ते हांगा सोपो घेतात आनी तशेंच जे कुडका पडटा कुडकाची सरपंचाची मागणी अशी आसा की हांगा डिमार्केशन सारकें जावपाक जाय हांगा दोनी पंचायतींनी मेळोन जी एरिया कोणाक पडटा कितें आसा ते खंय तरी एक तेजेर एक उपाय काडपाक जाय आनी ही जी गार्बेज आसा ती गार्बेज बेगीनचे बेगीन काडपाक जाय आनी सरकारानूय हेचेर खंय तरी लक्ष दिवपाक जाय। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर बांबोळेसून।